काँग्रेस पक्षान अल्पसंख्यक गटा खातीर कायदो सल्लागार आनी निमंत्रकाची निवड केल्या। तशेंच अल्पसंख्यक गटाच्या समितीचे निमंत्रक म्हूण जॉन मोंतेर हांची निवड केल्या। जाल्यार ऑगस्टाच्या 27 तारखेर अल्पसंख्यक गटाची बसका जातली, अशी माहिती काँग्रेस अल्पसंख्यक गटाचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सगळ्यांत पयलो आमचो बाब ॲडव्होकेट जॉन मोंतेर, जो काँग्रेस पक्षान पयलींच्यान काम करता आनी एक लॉयर म्हणून आसा, सो ताका आमी स्टेटीन आमचे खुर्शीद अहमद कडेन एप्रुवल केल्ले कडेन आसा आनी ताका कन्वेनर म्हणून अपॉयंट केल्ले कडेन आसा। तसोच आमचो NSY एक्स स्टेटी जनरल सेक्रेटरी, तो एक प्रॉमिनंट लॉयर आसा, बाब ॲडव्होकेट इरफान आगा, ताकाय आमी कन्वेनर म्हणून आनी लिगल एडवायजर म्हणून फॉर मायनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ काँग्रेस पार्टीचो आयज आमी ताका अपॉयंटेड ऑफिशियली जे तेजी अपॉयंटमेंट ऑर्डर जे आसा ती अनावन्स करता। आमकां ही सांगपाक खुशी जाता की मयम कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचो एक्सायज इन्स्पेक्टर बाब शुकूर अहमद खान आनी प्रेसिडेंट ऑफ पिलगांव मस्जिद हेका आमी मयम मायनॉरिटी ब्लॉकाचो चेअरमॅन म्हणून नियुक्त करता। तशेंच आमचो नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचो जो सद्या पंच आसा बाब मुश्ताक अहमद, हेका आमी मायनॉरिटी ब्लॉकाचो चेअरमॅन फॉर नावेली। तशेंच आमचे आनी दोन काणकोण बाब फ्लोरिना बारेटो, जो बँकान स्टेट बँक ऑफ इंडियाचो जो कॅशियर आसा, काणकोणच्यान आमी ताका मायनॉरिटी ब्लॉक म्हणून आयज डिक्लेअर करता। आनी तशीच भारतीय जनता पार्टीन जी एक्झिक्युटीव मेंबर कमिटीन आसली ब्लॉक लेवलाचेर बाब शमशाद बी, हेकाय आमी सांताक्रूज ब्लॉकाची मायनॉरिटीची चेअरमॅन म्हणून आयज तेजे अपॉयंटमेंट जे आसा हें तुमच्या मुखार हाडटा। बेगीनूच आमची मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाची पब्लीक मिटींग जी आसा ऑन 27 आमी नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीन दवरपाची केल्ले कडेन आसा। आमचे नॅशनल चेअरमॅन बाब खुर्शीद अहमद आनी बाब जे आमचे AICC चे जनरल सेक्रेटरी इनचार्ज बाब दिग्विजय सिंग आनी छेला कुमार जे आसा, तशेंच आमचे जे गोंयचे काँग्रेसचे नेता आसा ते तेतूंत हाजीर रावतले। आनी मायनॉरिटी जी पयली पब्लीक मिटींग जी आसा, लास्ट टायम अनावन्स केली की पब्लीक मिटींगे वयतले म्हणून, सो आमी पयली पब्लीक मिटींग नावेलीच्यान स्टार्ट करतले।